like issue म्हणजे लाईक दीस क्वेश्चन करते आता हो इश्यू न्हू आमगेलो पेडाक ओपन आमगे एनवायरमेंट हो इश्यू बरो बनेलो हांव काल कित्याक सोदून म्हाका म्हणलो नको आसलो कित्याक हे लायक 25 years न्हू जाली मोर देन 25 years जेन्ना हांव पांचा जोडून येयलें 2007 बांगूड आसा हांवें तें आख्खो क्लीन फ्रॉम झुरी हॉटेल झुरी सावन आमगे मॉडल ऑफ बेनावली आख्खो फूल क्लीन केलो मागीर आनी एकदां क्लीन केलो आनी तेन्ना न्हू तें आख्खें फूल अशें करून आमची रोज वेज आमगे बाब मेळटान ते दिसा तुमी तें क्लीन चोयलां आसलें व्हिडिओ क्लीप तें चोय पूण इतलें अशें करून जायनासलें पयलें म्हाका सुद्दां दीस इज रिसंट लायक दोबार आमगे म्हाका आमगे दोबार सांगिल्ले भाशेन दीस इज अ रिसंट इश्यू आतां मुज फाटल्यान मागीर आमगे सेगू येयलें तेणेंय बी तो क्लीन केला आनी 10 years बॅक न्हू लायक 12 years बॅक हांवें फूल नाला झुरी कोसून रायट ऑन द मॉडल ऑफ बेनावली हांवें तो बोथ द सायड पिचींग हांवें घेयलो आसलो आनी तुमकां जायते ना जाणाय हो आमचो मेळटा ती आनी तेन्ना टेंडर बी जाल्लें पास जाल्लें सगळें पूण ओन्ली सब्जेक्ट टू द कॉम्युनिटार वो उलोवप आसलो आनी मागीर हांव म्हणून येवं ना परतून लायक आमकां 10 years हांवें जायते सांगिल्लें बाबा मुगे ती फायल मातशें चोय परतून भायर काडाय ती फायल कित्याक मुगे इट वॉज लायक अ ड्रीम ऑफ मायंड आनी आमगे शेतकारांक गेले न्हू तो एक आमगेलो थिंगा ते विलेजी आमगे तो नाला कोण शेतांतल्यान वयता तो इट इज लायक अ बॅकबोन ऑफ आवर विलेजर्स कित्याक जर तो ब्लॉक जालो न्हू आमगे आख्खें थिंग फ्लाट जातालें केन्ना सुनामी येयली जाल्यार आमकां आनी थिंग चान्स ना खूब आमगे कोस्टलार जी कोण घरां आहाय आमगे जुनी सायडीन आमकां आनी लायफ ना उरना हे जर फ्लो सारको आहा न्हू जाल्यार आमच्यान कितें करून तेका लागून मुगे एक सपन आहलें आनी आमगे शेतकारान बी म्हाका सगळ्याक तेन्ना लायक 10 years बॅक सिग्नेचर दिल्ली पूण तेचेर कांय जावं ना कित्याक तेन्ना कॉम्युनिटार एडमिनिस्ट्रेशन बंद आहलें कित्याक लायक 20 years म्हाका सुद्दां कॉम्युनिटार वॉज नॉट वर्कींग 30 years न्हू या सो 30 years सो कॉम्युनिटारी लागून तें उरलोलें मागीर आतां लास्ट म्हणजे इलेक्शन डिसेंबरान जालें तूं जाणाय जानेवारी म्हळ्यार हांव आनी रावना तूं सांगपा म्हळ्यार झेडपीचें कांय तें येयना बट टू हेल्प द पीपल ऑफ माय विलेजर्स आय वील गो आवट ऑफ माय वे हें मुगेलें काम करपाचें आनी तेका लागून म्हाका आयज देखून म्हाका मान आहा पंचायती जावं आमगे वारक्यां सो जानेवारी हांवें स्टार्ट केलें मुगे काम टू लायक हे फायली हाडटा वचपाक आनी म्हाका सांगिल्लें बाबा ती फायलां दिना आतां तूं परतून मे आनी स्टार्ट कर आय स्टार्ट वर्कींग आनी म्हाका आतां WRD हांव तुका सांगता 2-3 म्हयन्या भितर हांव 3 फावट तरी हांव आमगे सुभाष शिरडकर आमगे मिनिस्टरा मदें हांव वचून येयलां थ्री टू फोर टायम्स हांव आमगे WRD मिनिस्टरा कडेन वचून येता तेका फॉलो अप कोन्न आनी एकूण एकूणाला घेवन हांवें लायक बेनावलीम 2-3 स्लूइस गेट आहाय कावेलोसीन 2-3 स्लूइस गेट आहाय प्लस आमगे ऑक्सिलियम स्कुलांत एक रिटेनिंग वॉल आहा तेजें हांवें हें कोन्न हांवें 5-6 रेजोल्युशन ऑन द प्रायोरिटी हेजेर नोट मारून MLA गेलो एज अ मिनिस्टरा गेलो हांवें तें WRD दीन आतां विथीन अ मंथ हांवें तें सगळीं काम आहाय ती बाराबो हें करून ऑलरेडी आमगे हें जालो आहा एप्रूव्ड ऑल्सो एंड या प्रोसेस इज डन टेंडरिंगूय बी जालें ओके एस्टिमेट जाली पास जाली एस्टिमेट या सॉरी आनी ती एस्टिमेट जाल्ली लायक एनादर 2 months ती आतां टॅक्निकल हितून वयतली TSA वयतली TSA सावन मागीर परतून टेंडरिंग वयतली टेंडरिंगा सावन परतून सो इट वील टेक 6-7 months पूण एमगे एश्योरन्स हो नाला जो आहा तो नेक्स्ट इयर म्हळ्यार हाफ स्टोरी जातलो आतां म्हाका आमगे बाब MPO सांगतालो दुसरा तूं मातशें सांगपा जाता न्हू उलोवपा जाता न्हू ओके तूं मातशें सांग म्हळ्यार तो ZPचें कितें काम आहाय तें एज अ विलेजर ऑफ बार्का म्हाका दिसता हांवें ZPचे हेजेर रावपा जायना तूं मुगे काम जाणाय ZPचे हेजेर हांव रावना लायक इवन
PWD हांवसून जायते रोड हांवें पास करून हाडोवपा हांवें म्हाका दिसता थोडे गोडे मे जायत नाल्यार बिफोर क्रिसमस हांवें कितें काम केलो हांवें ती जातली एज पर ZP फंड न्हू वर्सा आमकां फकत 45 lakhs मेळटाय आनी इट इज फॉर 5 villages 5 villages आनी 10 lakhs फॉर द this thing purchasing to purchase something for the villages. आता हांवें ते तो डिस्ट्रीब्यूट केला तुमकां जाणां कितले पडटा ते 5 लाख 6 लाख एक विलेजीन हांवें काम करूंक जायना पूण तें काम करूंक जायना मोगे बसपाक जायना आमच्यांनी एज अ ऑथॉरिटी आतां म्हाका एक ऑथॉरिटी आहा एज अ ZP आय कॅन गो एनीवे सांगपा म्हळ्यार आय कॅन गो एनीवे आनी जातलेशे काम हांवें घेयन उडयलें आतां आमगे हो शेतकार आमगे म्हाका इतलोच जाली हे सायडीन तुमकां जाणां आगे ते गार्बेज उडोवन तोय हांवें पास केल्लो तेजेर हांवें उलयता वाको स्ट्रेच आहा तो ब्युटिफाय केलो थिंग आमगे शेतकारांगे मागणी आसली बायक सगळी गार्बेज उडयताय आनी कितें सो आय नॉट वेट फॉर द ZP फंड टू कम हांवें आमगे शेतकारांक उलय तेगे रिक्वेस्टाचेर हांवें CSR फंड जो आसा तो हॉटेला कडेन तो हांवें हें कोन्न मागोन घेवन हांवें ते क्लिनींग ऑफ द स्ट्रेच हांवें स्टार्ट केलो सो मुगे मागणी आहाय आमगे पंचायती न्हू इतू बोवाड आमगे लोकां मदें जावपा नाका इट शूड बी लायक अ फ्रेंडली टॉक आम कोण आपलो आम कोण आम विलेजर्स न्हू पयलीं आमी वार्कीकार आम तुमची इट नॉट बिलोंग टू एनी पार्टी एक पार्टी इलेक्ट जालो यू आर ऑफ द पीपल आनी गव्हर्मेंट म्हळ्यार कितें इज ऑफ द पीपल फॉर द पीपल आनी बाय द पीपल गव्हर्मेंटान कोण आहाय ते म्हणपाक जायना ना तूं मुजरत आसना कितें काम करना नो इट्स नॉट लायक दॅट आतां हांव दाखल्यार हांव कितें केलें हांव BJPचें ना मिनिस्टर जालें कितें तो आख्खो गोंयचो मिनिस्टर PWD मिनिस्टर गोंयचो तो BJP मागीर एज तो मिनिस्टर आहा तो आमगे गोंयकार कितें हांव टॅक्स दिवपा नाय वी आर नॉट अ टॅक्स पेयर तुका BJPच्या लोकांनी टॅक्स भोताय ना न्हू एक एकलो टॅक्स भोताय इवन आमी च्या पियो तेका टॅक्स भोताय ते तुम अंडरस्टँड जाय तुम्ही मुको या प्रॉब्लेम दिलो नाल्लाचो हय हांव हूंय ना हूंय गेलो ना ते नाल्ला लागून लास्टा उदकावतीन आमकां एनओसी दिवना तूं जाण घेवप हांव आखे WRD तूं भोंवलो ना शेतान हांवें सांगितलां न्हू आतां कोमदा देता इट इन द मंथ एंड द रेजोल्यूशन घेन तेगे एनओसी घेन सोलनान म्हाका दिले एनओसी हांवें सोयला बी दाखयल्या हांवें ती फॉरवर्ड करून मुगे एस्टिमेट बी जालें नॉट ओन्ली ऑन द नाला आनी 500 कामां हाय आग्नेला आमकां एनओसी दिवना आख्या एका भोंवलो तूं जाणटे ओके आतां तूं मुद्दा न्हू आतां आमचे रोड जायना हें जायना हांव पर्सनली भोंवता तुज्या सरपंचाक पळयता दिगंबरा पळयला ते कितें आहा मांडो वेट चॅनल व्हॉट हॅपन तूं इतले हे खायले तूं जाणा ते फॉलो अप करपा जाय तूं एनीवे आतां हांव एकलें वयना सगळ्या म्हाका कोणाचो आदार ना लायक हांव ZP ऑफ बेनावली कॉन्स्टिट्युएन्सी फ्रॉम बेनावली टू हांव एक दीस घालना इतले गोईंग आहा आमगे भुरग्यांक तुका जेवण ना काल एशको येताय लायक हांव मुगे हे व्हडवी खेळा पूण लायक न्हू तूं एक पार्ट तूं इलेक्शनाक बसता यू शूड हॅव दॅट कमिटमेंट तूं लोकां हें करूंक जायना गॉड घालून ना तूं फाल्यां यो आज यो ना सगळ्यांक घेवन बाबा यू ऑल हॅव द फूल पॅनल मॅन तुमकां आख्खें पॅनल आहा PWD पंचायत दिगंबरा बरें हांव 5 फावटी गेला WRD डिवाइड आफ्टर that you follow up But she got start हे बरें आसा ना घेवपा जाय लायक जो काल आतां पायप जाय आतां थोडी तो वचपा लोकां शेतान हे घालून पायप जाय सो थिंग हांवें कुंबल कोरपा लायक बाबा गोंय कुंबली गेट दॅट ना देखून जाल्यार तेच्यान काम करूंक जाताय हांव ना पळय तें कित्याक गेलें नाय ती आमच्या मागीर चालू जाताय काम करूंक कित्याक एज अ ZP न्हू आतां हांव मुगे लेकाहिडीचें हांव रेजोल्यूशन घेता हांव कन्सर्न डिपार्टमेंटाक दिता आनी इफ दे नीड द रेजोल्यूशन फ्रॉम द पंचायत तुका पंचायतीक बरो आसा जाय न्हू
So आता तू कितको फोन मारता बाबा म्हाका काम येयला म्हाका रेजोल्यूशन दे यू आर गिव मी सरपंच दिता तकले इफ यू कॉल दिस डिक्सन तो म्हाका बाबा दिता इफ यू कॉल सेंट्रा तो म्हाका दिता हिंग दिता बेनावली दिता when the panchayat is with me no म्हाका आनी कोणागेले कांय नाका. It will do a part of each and every ward or each and every village. It's not going to do for the whole of the place. I don't think so. If I'm wrong, please correct me on this. But if you think that we are really suffering right now and you all can see it, please take it into consideration. Do the carrying capacity, which for the past 8-9 months we have been talking about and nothing is happening. Yeah, please. Exactly, that's what we have talked about. 15 days of receipt of the fund. Preferably the second day. Today's meeting is whatever minutes which are noted will stand valid when the file comes. So it is before the panchayat body. They know. So that may not be a need for another Gram Sabha because they have to be strict and say no. Basically, like how the Mahindra was brought to your notice, now it's brought to your notice, Sarpanch, that that property contains dues. Okay, see, what we will do is, moment this file comes to, we come to know that the neighbor is done, we will call for a Gram Sabha, a special Gram Sabha. Is that right? I think that should be. Yeah. Thank you very much, Mr. Solan. न्हू हांवें एक सांगिल्लें म्हणटा तें एकवटान रावपाचें आमी झगोण कसलें फायद जायना झगोण कसली इश्यूज आहाय ते सॉल्व जायनाय भावपणान एकवटान रावले जाल्यारय ते सॉल्व जाताय हें हांवें तांकां दाखयलां कितें हांवूय बी सरपंच आसलें हांवूय बी पंच आसलें तेन्ना एकवटान जेन्ना कितें करता न्हू लायक कितें ग्रिवन्सीज आहाय लोकां गेल्यो त्यो आमच्यान बरे मनान घेवपा जाय झगडपा न्हू पूण बरे मनान घेवन आमच्यांनी वीथ द पंचायत मेंबर्स आनी वीथ द ग्रामसेवक आमगे रिलेशनशीप बरें आहा न्हू आमच्यान कसलीं ऑब्स्टेकल्स कितें आहाय तें आमच्यान ओवरकम करूंक जाताय. हय नाला सोळटो आमगेलो आमगले वडा तें हॉटेल आहा तें हो इश्यू न्हू लायक 25 years बॅक आनी हो नाला पळय आहा न्हू तो तेमी उंचयल्यान बंद केला न्हू आमी पयलीं ओगी रावलीं कित्याक हांवूय सरपंच जालें तेन्ना हांवें तो नाला क्लीन केला इट इज बीग नाला बीग म्हळ्यार लायक 3 to 4 kilometers तेज वीथ हें आहा लेंथ तो हांवें क्लीन केला मागीर आनीकूय पंचान येयले तेन्नाय तो क्लीन केला पूण आतां रिसंटली न्हू ते आतां स्वेज सामकी तितून सोडाय हें आमी लायव्ह चोयलां पूण तें चोयन देखून आमी तांकां आनी 10 days आमी तांकां टायम दिलो बाबा हें सगळें काडाय हांवें तुमगे पायप कितें हांवें ती डिस्चार्ज केला हांवें ती सगळीं काडाय कित्याक तांकां टायम दिलो टायम दिल्यार देखून तें अजून कांय केलें ना आतां आयज देखून तें फोटो काडून घेवन येयले आमगे भुरगे सो आतां पंचायतीको मागिलां तेमको तो जायना नॉट एज द ZP हांव एज द विलेजर्स थिंग वचोन लोकां बारा रावन तें आख्खें ओपन करपाक हें डिसिजन घेयलां. प्रोजेक्ट न्हू एज अ जिल्ला हेजेर हांवें पास करून हाडनाय पूण एज अ जिल्ला मेंबर म्हाका ऑथॉरिटी आहा आय कॅन गो इन एनी डिपार्टमेंट like PWD, WRT, any department I can go as a ZP. आनी मुगे लेटर हेडाचे हांवें आतां मेन म्हळ्यार असो नाला तुका सांगता तो लायक 10 years बॅक आमकां कमदादी NOC मेळ्ळा आसली सो ती आतां कमदाद फंक्शन जाता सो तेका लागून तें पयलीं हांवें तें स्टार्ट केलां विथीन 3 months हांवें तें हें करून एस्टिमेट बी सगळें जालां आनी तेज बराबर आनी 3-4 प्रोजेक्ट म्हळ्यार एक बेनावलीमचे 2-3 स्विल्स गेट आहाय त्यो रिपेरिंगाक घायलो को आहाय प्लस एक स्कॉलाचे रिटेनिंग वॉल आहा तेंय घेयलो को आहा प्लस कावेलोसी 2-3 स्विच गेट आहाय त्योय बी हांवें तितून पास करून हाडको आहाय ऑलरेडी एस्टिमेट बी जालो को आहा आय होप लायक नेक्स्ट 5 to 6 months हें जाता एशें करून आफ्टर द मन्सून. ते इश्यूज येयल्ले आमगे ग्रामसभा पयलींचें डिस्कशन जाल्लें तेंय जालां आनी पॉयंट्स म्हळ्यार आमगेले एक बांयचें सगळे आमगे गांवां कितली बांय आहाय त्यो आनी बरी गजाल आमी बांय आमच्यो सांबाळटाय एवरी इयर आमगे पब्लीक वेल्स आहा तेंगे प्रायवेट आहाय त्यो आमी पब्लीक वेल्स आहाय त्यो आमी पंचायत थ्रू द पंचायत फंड आमी ती सगल्यो क्लीन कोताय डिसॉल्व कोताय आख्खी क्लीन कोताय आनी मेंटेन कोताय त्यो आनी हे पाटी आमी तो आनी एक प्रोविजन दवरला ती आख्खी कितें तरी मोळो आहा ओ कितें पसोडपा आहा तितू ती हें करपा आख्खी बांदून घेवपा सो ती रिंग्स बी घेन ते भाशेन हें केलां. आनी पॉयंट्स येयल्याय म्हणटा ते
ट्री कटिंगाचें कितें ट्री कटिंग न्हू आमकां एक ऑर्डर येयल्ली हायकोर्ट ऑर्डर येयल्ली डेंजरस ट्री जे पळय आहाय आमचे रोड सायड कित्या एक्सिडंट जाल्ले ते जायती जाल्ले 2-3 फाटाफाट जाल्ले ते ट्रीज पडोन जायती जाणांचो जिवूय गेला सो तेका लागून आमी एक इनिशिएटीव घेयले आनी आमकां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटानूय हें केल्लें लायक ते वायर्स कंडक्टर वायर्स सगळी चेंज कोत्ताय म्हणून सो आमी म्हणलें मागीर तेजेरूय कंडक्टर वायर्स कोत्ता तेन्ना आमी डेंजरस ट्रीज पळय कितें आहा ते सगळे कट कोतली म्हणून सो आमी ते सगळे ट्रीज कट केल्ल्यो बट जायते लोक आपल्याके आनी त्रासूय जाता एक माडा झाड म्हणल्यार एक नाल्ल आमकां खावपा मेवता ते आमी खातोरपाक कितले जायते त्रास घेवन ते आमी रोयताय ते खातोरपाक जायते लोकांक ते दिवना आनी ते दिवना म्हणटरी आतां पावसा दिसान कितें जाता ते झाडां चुडी पडोन जायते त्रास जाताय आनी ते लायन मॅना कडेन धांवों पडटा रिगार्डींग हे सेवरेज सोडटा हॉटेल म्हणटा ते हय तो ह्या दिसांनी इश्यू जालो लायक ऑन 14 म्हाका ते मापयल्ले 14th ऑफ दीस मंथ एप्रील म्हाका ते मापयल्लें थिंगा दिसांनी फ्रॉम पेडा एमरल पाम्सान सो आमी थिंग गेली इन्स्पेक्ट केली तेंका 8 days दिल्ले आमी विदीन 8 days तुमी ते क्लियर कोराय मार्केट सिवेशी पळय सोडटाय ती क्लियर कर म्हणून सो हांवें तांकां पर्सनली फ्रॉम द पंचायत हांवें तांकां नोटीस धाडलो ते सिवेज बंद कोराय म्हणून आनी 8 days आमी थिंगा वचून इन्स्पेक्शन केल्लें आनी सरप्रायज इन्स्पेक्शन दिलें तांकां नोटीस बी कांय धाडूना सरप्रायज इन्स्पेक्शन केलें इन्स्पेक्शना केलें तेन्ना तेमी सगळे ते बुराक आहले ते बंद केलें बट एक बुराक एक उदक तरी पूण व्हांवतालें ते भितोयल्यान आहले तेंचे हांडेशी आहा ती उदक टनल एसो फूल टनल ती वचपा मेवना थिंगा सो ते सायड व्हांवताले बट आतां आमी सगळें डिसायड केलां तांकां फायन मारपाक ग्रामसभा आनी आजून बी येता म्हणटाय तें आतां तेशें कोन्न तर येता हें रॉंग तेंगेलें तांकां STP प्लांट आहा तेमी यूज करपा जाय एशें कोन्न उदक भायर सोडूं जायना लोकांकूय माल तें कित्याक तें आख्खें हांडींतलें उदक वचोन तें शेतां वयता आनी शेतूय बी लोक खाताय तें सारकें लोकां हेल्थाकूय माल पडटा रिटेनिंग वॉल बांदपा म्हणटा ते खंय ती ती तेमी बरी 10 years बॅक WRDचे WRDचे ती बांदून घेवपा म्हण तेणें हें केलां रेजोल्युशन घेतलें आनी नालास क्लीन करपाचें कितें नाल्यार डिसल्टींग आमी कोताय लास्ट टायम आमगे बाकीच तो बॅड रिटन आहा तेणें आख्खो CSR फंडाचे ती आख्खी डिसल्ट केल्ली सगळो नालो आख्खो क्लीन केलो हें गायली JCB घायन सगळो फूल क्लीन केलो आनी मेगा प्रोजेक्टाचेर कितें घेतलां मेगा प्रोजेक्टाचेर एक पॉयंट येयल्लो तेंगेलो सेंग टू ओपोज द रिसॉर्ट इन फातराडे बट ती फायल आजून आमकां येवं ना पंचायती येवं ना ती फायल येयली म्हणटरी आमी स्पेशल ग्रामसभा घेतली लोकां नाका आमकांय नाका प्रोजेक्ट हिंगा आमगे वारकेच्या गांवांत सो आमी लोकां बरें आहाय सोदां म्हणटा हांव लोकां बरें आहा सदां लोकां बरें रावतलीं तांकां जाय ते भशेन आमी चलतलीं बेतूल प्रोजेक्टाचेर कितें गव्हर्मेंटाक कितें धाडला तुमी बेतूल प्रोजेक्टा आमी गव्हर्मेंटाक लेटर केल्या प्रपोज हें केला ओपोज करपाक कसलो प्रोजेक्ट बेतूल चॅपी आनी कितें धाडला तुमी आनी 39A स्क्रॅप करपाक ती लेटर केल्या आमी तें लास्ट टायम हावस टॅक्साचो चड इश्यू जायत रावता पेंडींग आमी तांकां डिमांड ड्राफ्ट दिताय बट ते फ्लॅटान रावताय पळय जे ओनर्स आहाय ते भायले आसताय ते रेंटान दिताय ते आसता हिंगा तांकां आमी डिमांड ड्राफ्टूय धाडला बट ते येयनाय पे कोनाय टॅक्स कितलेशे आउटस्टँडींग आहा पयशे तुमगे चड आहा जायते आहा 35 नोटीस बी हय आनी एक तांकां नोटीस धाडटा आहा न्हू एरियाज जाय ते आमी डिसिजन केलां की ग्रामसभा मेंबर्सांक सांगलें की जे कोण पे कोनाय तुगेले वेदर ट्रेड टॅक्स ऑर इवन हावस टॅक्स हे दोनी तांकां पयलीं नोटीस धाडपाचें सगल्यांक आनी मागीर उपरांत तांकां कितें लेट फी पेनल्टी म्हूण कितें घालया म्हूण तांकां सो हो प्रपोजल येयल्लो आसा बट वी आर ऑल्सो गोइंग टू टेक एडवायस फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ पंचायत वेदर वी कॅन इम्प्लिमेंट दीस आनी आफ्टर गेटींग अ कन्फर्मेशन म्हाका दिसता वी प्लॅन टू आय थिंक वी शूड इम्प्लिमेंट दीस कितें एरियाज भरपूर वाडटात सो वी आर सेंडिंग देम डिमांड नोट्स बट समटायम्स लोक फारीक कोना तरी आसतना सो दीस इज अ डिसिजन दॅट वॉज टेकन ती गार्बेज इश्यू कितें तूं गार्बेज उडयता म्हणटा तूं सी गार्बेज इश्यू इज अ कंटिन्युअस थिंग अजून लोक रस्त्या सायडीन गार्बेज उडयत आहा सो आमगेली फायल अजून पेंडींग आहा आमी ऑलरेडी टेंडर करून अप्रुवलाक धाडू आहा फायल जे तो वेंडर जो आसा तो रोड सायड क्लिनींग करतलो ऑन अ डेली बेसीस डोर टू डोर वेट आनी ड्राय कलेक्शन हेंय बी जातलें आनी हॉटस्पॉट्स आहाय ते क्लियर करपाचे सो दॅट इज पेंडींग फॉर अप्रुवल वीथ द डायरेक्टर ऑफ पंचायत सो एकदां ते फायल अप्रूव जालें म्हणटकीर वी आर वेटींग टू स्टार्ट दीस
एम्प्लॉयमेंटाचो इशू जेन्ना लोकल्सान एम्प्लॉयमेंट होय एक ग्रामसभा मेंबरान म्हणलें की एम्प्लॉयमेंट आमच्या हॉटेलांत एम्प्लॉयमेंट दिवची म्हण सो हेजेर आमी एज अ पंचायत बॉडी आमचे बरे लोक येता जायतो अनएम्प्लॉयड केन्ना इंटर्नशीप करपाक भुरगीं येता केन्ना एम्प्लॉयमेंटाकूय येता वी इमिजिएटली फॉरवर्ड इट टू द रिस्पेक्टीव हॉटेल्स वीच आर देर इन द जुरिडिक्शन ऑफ वार्का विलेज आनी आमी उल मारला लोकांक एश कोन कोणूय जर तर अनएम्प्लॉयड आहा इन द हॉटेल इंडस्ट्री आनी तांकां काम करूं जाता आनी इफ देर इज अ वेकन्सी इन द हॉटेल वी कॅन डेफिनेटली हेल्प दीज अनएम्प्लॉयड यूथ टू गेट जॉब्स. तुम्ही पळयतात GNH.